जब खुदा देता है तो चप्पर फाड़ के देता है, जब लेता है तो कमर तोड के लेता है. कायलशें पाकाट्यांक बोळ येता आसतना मनशाक देवाची विसर पडोंक साध्य आसा. चार कास जाता आसतना मनशाक कशें मुनी संवसार दिसना म्हणटात. मीसे बण्णागा देश दोजीचे म्हूण सांगून मलगड्यांचे तुळव्यांत एक सांगणी आसा. फाटल्या दिसांनी हांवें एक आयकलें, पांयांक ओतुल्लें माथ्याक सडटा काय. गंभीर गजाल. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो, भयणीनो, युवा जणांनो, तशेंच भुरग्यांनो, देव हर एकल्याकी एक अवकाश दिता, जिवीत बदलूंकी वाटो दाखयता. हें सगळें मोतीन दवर न्हू. ह्या मिसाच्या वेळार आमी आज पयल्या वाचपाचेर नियाळ करचो. आराधना वेळार वांजलाच्या वाचपाचेर आमी नियाळ मुंदरसया. पयलें वाचप सामुएलीच्या पयल्या पुस्तकांतलें 15वो अध्याय. कितें एक संदेश आमी घेवंक जाय. देव सड दिताना आमचे तावन सड विसारता. देव सड दिताना आमचे तावन सड विसारता. हिंदीन ती सांगणी अशी आसा, जब खुदा देता है तो चप्पर फाड़ के देता है, जब लेता है तो कमर तोड के लेता है. देव दिताना मोळाब पिंदून दिता आनी पाठीं खाण घेतना पँकाड मोडून पाठीं खाण घेता. ही एक सांगणी, पूण तातूंत मस्त गुंडाय आसा. हें मोतीन दवर न्हू. सावलू कितें जालें हें 15व्या अध्यायाक येवच्या प्रास पयलें आमी ताच्या फाटलो इल्लोसो पाठताळ पळोवया. सामुएलीच्या पयल्या पुस्तकांत 9व्या अध्यायांत सावलाचो बापोय किश ताची गाडवां भायर पडल्लीं कात्तीं. ती सोदून सावलान येवचें. आनी त्या वेळार साऊल आयिल्ल्या वेळार थंयसर एक संभाशण जाता सामुएल आनी सावला मोदें. आनी तो म्हणटा, सामुएल ताका म्हणटा, तुजीं कात्तीं तुमकां मेळटलीं, पूण देवान तुका कात्याक एक राय जावन विसरून काडला. भोव वापरबायाची गजाल. तूं कात्यांक सोदून आयलाय, कात्तीं मेळटलीं, पूण तूं एक निमाण्या वर्गाचो कात्या बरीत तूं एक, पूण देवान तुका राय करचें म्हूण चिंतला. आनी म्हणटा सर्वेस्पर देवाचीं उतरां थंयसर, वो म्हजे परजेचेर राजवडकी चलयतलो. इस्रायलाचो अत्रेग तुजेर आसा. 9वो अध्याय घरा वचून वाचा. आनी तो वळू सावलान म्हणचें, हांव बेजबीच्या कुळयेचो ल्हानशी कुळी आनी तातूंत ल्हान कुटुंबांतलो. सारकें तें. बेजबीची कुळी ल्हान आनी हाचें कुटामी कांय व्हडलें कांय मंथनाचें कुटाम न्हय. आनी ताचे शब्द सारके आसात. आनी ताचे उपरांत आमी मुखार गेल्या जाल्यार 10वो अध्याय आमी पळोवंक येता आसतना सावलाचीं झुजां, जैतां हें सगळें जालें. आनी सामुएलाची जागोवणी आसा ताका 14व्या अध्यायांत आनी तशेंच 15व्या अध्यायांत. तुवें झुजाक वेता आसतना कितें करी जय, कितें करूंक नजो म्हणलें एक स्वस्थ थंयसर एक जागोवणी दिल्या. आनी 15व्या अध्यायांत सुरूची वळ म्हणटा, सर्वेस्पराच्या उतरांक कान दी. मोगाच्यानो ताका मात न्ही, आज हांगा आसल्या म्हाका आनी तुमकां आनी सगळ्या संवसाराच्या लोकांक हें एक आपोवणें आनी एक चेतावणी. सर्वेस्पराच्या उतरांक कान दी. लेविताच्या ग्रंथांत 6वो अध्यायी वळू 4 ते 9 मनशार पळयलें जाल्यार थंयसर स्वस्थ आयक इस्रायला. आनी हो आयक इस्रायला म्हणलो शब्द परत आनी परत पवित्र पुस्तकांत उल्लेख जाला. काल आयका जाय. सगळ्या तुज्या सक्तेन, मोनान, तुज्या त्राणान, आत्म्यान सर्वेस्परा देवाची सेवा कर. ताचें उतर आयक. त्या प्रमाणें तुजें जिवीत बांदून हाड. म्हणलें ताच्या उतरांक कान दी म्हणल्यार त्या एका शब्दांत कितें करी जाय म्हूण सांगून सगळें सांगलां. म्हूण मुखार कितें जाता. त्याच 15व्या अध्यायांत 4थ्या वळींत सावलान आतां व्हडलें एक सैन बांदलें. सैनाचें लेख केलें. 2 लाख सोजेर आसात आनी 10,000 त्या जुदाच्या त्या वंशतावणी आसात. म्हणटना ह्या देव व्हडलें सैन. मोगाच्यानो उडास दवरी जाय. कायलशें पाकाट्यांक बोळ येता आसतना मनशाक देवाची विसर पडोंक साध्य आसा. 4 कास जाता आसतना मनशाक कशें मुनी संवसार दिसना म्हणटात. मीसे बण्णागा देश दोजीचे म्हूण सांगून मलगड्यांचे तुळव्यांत एक सांगणी आसा. देखून थोडे पटी 4 कास जाताना आपणा वरवीं सगळें करूंक जाता. ह्या वाचपाचो हो एक संदेश आमी घेवंक जाय.
तो गर्वाक पडलो की हंकाराक पडलो की आमकां कळीत ना, पूण म्हाका आनी तुमकां एक चेतावणी दिल्या. कितें जालें? हें सगळें सैन काणगोण झुजाक वेता. झुजांत सांगलें खंयचेंत हाडन येनाका. कितें आसा तें थंय सोडीचें या नाश करचें आनी फाटीं येजय. आनी बरी मनजात आनी मोलादीक वस्तू फाटीं येतना हाडून आयले. मनशाक आशा सुटाना. देवाचें उतार सांगलें ताचे नियमां पाळ. थंय तावन झूज जाल्या उपरांत कित्या पुरा नाश करन फाटीं ये, पूण हाणें बरी मनजात आनी मोलादीक वस्तू हाडल्यो. आनी आतां देव सुरसुरता. 15वो अध्याय 11वी ओळ सर्वेस्पोर देव म्हणटा, म्हाका सुरसुरे भोगतात हाका राय केलो म्हणून. तो मुजे तावन पयस सरला, मुजे आदेश पाळूंक नांत. कोणेकलो एक दीस एका याजाका लागीं म्हणालो खंय, फादर म्हाका आतां मस्तू काम आसा, आयताराचें एक घडी पुरसोत ना, म्हाका आतां मिसा वचोंक वेळ मेळना. तो तुका याजाक मालगोड असो जानवाय असो गोत्तो ना, म्हाका कांय मागणें असो मनीस की गोत्तो ना. ताणें म्हळें खंय, तर बाबा ये आमी मागया, आमी एक मागणें करया. कालें फादर कालें मागोवंक कांय ना, तुका देव बरी पुरसोत दिवं दी म्हूण मागया. म्हळ्यार असो अर्थ तुजें काम इल्लें उणें जावं दी, मिसाक वचोंक आनी बाकीच्या कामाक नाका नाका फादर नाका नाका, हांव कशें म्हूण पुरसोत कर, आयतारा मिसाक येता. मोगाच्यानो संदेश तुमकां पावलो, समजलें. बरें कामां करतना देव आनी कामां चड दिता. देवा तावन पयस वचोंक न्ही, आयताराची म्हाका पुरसोत ना, मिसा वचोंक वेळ ना म्हूण सांगून भोवंक न्ही. कामाच्या जाग्यार देवाक पयलें स्थान आमी दिवंक आसा. मोगाच्यानो आनी आतां थंय एक विशेश वाक्य बरयलां. साऊल आपणाक एक स्मारक उबो करूंक कार्मेलाक गेला, देवाक न्ही. झूज जालें, जैत मेळ्ळां, बरी मन जातानी पुरो हाडून आयला, फाटीं येतना बऱ्यो वस्तू पुरो हाडून आयल्यात आनी आपणाक एक स्मारक बांदूंक कार्मेलाक गेला. आतां सामुएल विचारता ताका, तुवें देवाचो आदेश पाळ्ळाय गे? म्हणटा हांवें आदेश पाळ्ळ्यात. पुटी मारता पळया, हांवें आदेश पाळ्ळा. आतां सामुएल म्हणटा ताका, तूं तुज्या दिश्टीन ल्हान जावयेत, पूण इस्रायेलाचो मुखेली तूं. सर्वेस्परान तुका राय केला, तुका अभिशेक केला. मोगाच्यानो जो कोण तुमी हांगा आसात आज, जो कोणाचें लग्न जालां, तुमकां देवान मुखल्या जनांगाचे आवय आनी बापय जावन नेमला. यू कॅनॉट फॉरगेट दीस. म्हजें एक आजार जालें, एक ल्हानशें कुटाम नो. मुखल्या तुमच्या तावन जल्मोवच्या सगळ्या संततीच्या संततीक तुमकां सगळ्या जनांगाक एक बापय आनी एक आवय जावन नेमला. एका धर्म भयणीक देव आपयता आनी तिका तें आपोवणें दिवन तिका फायनल प्रोफेशन करूंक फावो करता जाल्यार मुखल्या जनांगाक पवित्र करूंक एक आवय कशें देवान नेमला. कोणाकल्याक एक देव आपोवणें दिवन एक यासक जावंक फावो केला जाल्यार जबाबदारी समजून घेवंक जाय. आमच्याच दिश्टीनी आमी ल्हान म्हूण चिंतूंक पुरो, हांव एक मनीस म्हूण ना. मुखल्या जनांगाक पवित्र करूंक, मुखल्या सगळ्या संततीच्या संततीक बापय आनी आवय जावं हें समजल्ल्या वेळार मस्तू संगती आमच्या जिवितांत बदलतात. आनी आतां सामुएल म्हणटा ताका, उतार तुवें कित्याक आयकूंक नाय? लुटीचेर जंपय मारन तुवें हाडल्याय वस्तू तुवें वायट केलाय. असो सारांश कितें? देवान आडवारल्लें देवाक भेटयल्यार देवाक मानवात गे. हें सवाल मोगाच्यानो. देवान आडवारल्लें देवाक भेटयलें जाल्यार देव तें स्विकार करीत की खंडीत करिना. तो बिलकूल करचो ना. देखून हर एक आमी देवाक भेटोवची काणी की देवाक मानवाल्ली जाय जंय, सतान आनी नितीन जोडुलें जाय जंय, अन्यायाचें आनी अनितीचें देवाक बिलकूल नाका. हें समजून घेवंक जाय. देखून आज किर्तनाची जाप पळया, आपणाची साल समकोण सारकी करतल्याक देव बेसांव दिता, देव आशिर्वादांनी भरता. देखून ही किर्तनाच्यो जापी पुराय चिल्लाराच्यो गजाली न्ही. देखून हांव पातकी म्हणटा आसतना पर्पजफुली हांवें तें रावयलें, सकास केलें. कित्याक म्हळ्यार एका दंबाक म्हणलें कोण्णा की समजोंक की समजना नियाळी करना आमी हर एका संगतीचेर. देखून हर एक उतार आमी आयकता आसतना या आमी उच्चार करता आसतना कितलें चिंतून म्हळ्यार पावना. हांव पातकी म्हणटा आसतना मोगाच्यानो हांवें जल्मान केल्लीं पातकां पुरा उडास येजय, कुमसारां येदोळ सांगणांतलीं पातकां उडासाक येजय. तें सोन एका दंबाक सक्कड म्हळें म्हूण सांगून हांव पातकी म्हणून मूख दिलें जाल्यार कोण्णा की लागना.
देखून आपणाची साल समकन सोमा करतल्याक मात्र देवाचें बेसांव मेळटा. आनी आतां थंयसर थोड्यो गरजेच्यो संगती कितें म्हणटा सामुएल. सर्व यज्ञा प्रास विधेयपण चड म्हत्वाचें. बोकऱ्यांच्या सर्बे प्रास खालतेपण चड गरजेचें. अविधेयपण मंत्रां तंत्रांच्या पातकां सारकें. हट मुर्ती पुजा केल्ले बरी. तुवें म्हज्या उतरांचो तिरस्कार केलाय देखून देवान तुका तिरस्कार केला. समजता म्हूण चिंता. देवाच्या उतरांचो कोण तिरस्कार करता ताका देव तिरस्कार करता. हें स्पश्ट. देखून एक चिल्लार गजाल न्ही आमी एक नोवेनाक गेल्या नोवेन जावन फाटीं आयल्या ना. आज कितें देवाचें उतर आमकां आयकता म्हाका आनी तुका सांगतल्याक पयल्यान पयलें आपणाची साल समकोन हांवें सारकी करूंक आसा. आयकल्ल्या तुमी सारकी करूंक आसा. म्हजें तें उणेंपण आसा तुमचें तें उणेंपण आसा हें समजा जाय. तुवें देवाच्या उतराचो तिरस्कार केलाय देखून देवान तुका तिरस्कार केला. म्हणटना प्रत्येक जावन आवय बापयानो तुमच्या भुरग्यांक एक तुमच्या मतीक हाडा. तुजीं भुरगीं जावं दी तरणाटीं या ल्हान देवाच्या उतराक प्रामाणीक तीं आसात की. देवाच्या उतराक घमंड दितात की. आयतारा स्वता सक्रामेंतान भाग घेतात की. सक्रामेंत पवित्रपणी आचारान करतात की. जर तर तुमच्या भुरग्यांनी देवाचो तिरस्कार केलो जाल्यार सेकंड पार्ट परतून सांगाचें म्हणून ना. समजून घेया हर एकल्या की हें आज एक आपोणें. आनी तो वळू तो म्हणटा हांवें पाताक केलें. देवाचो आदेश हांवें पाळूंक ना. लोकाच्या बियाक लागून हांवें तशें केलें. हांवें लोकाचें उतर आयकलें. मोगाचें न्हू. लोक लोकाच्या जाग्यार देव देवाच्या जाग्यार. लोक आज आसा फाल्यां कोणीय नात. एक दीस येतलो म्हणटात काले म्हणटा म्हळ्यार एक रात अशी येतली ताच्या उपरांत सकाळ आसची ना आमकां. म्हळ्यार आमचे दोळे बंद आसतले काळो गुत्त मागीर. एक रात अशी येतली आमच्या जिवितांत मागीर सकाळ ना. ह्या एक दीस असो येतलो मागीर रात ना. देखून लोक कितें म्हणटा जें कितें सारकें आसा तुवें आनी हांवें करूंक आसा. अर्दी जिणी थोडे फावटी लोक कालें चिंता गे म्हूण सांगून उतरोवन वता कांय करनासतना नो. देखून परस्पर देव आमकां कितें सांगता आनी तो वळतो म्हणटा दया कर आतां म्हजें सांगता. हांवें उतर आयकोना लोकाचें उतर आयकलें पूण तूं आतां म्हजें सांगता आराधन करूंक ये. सामुएल म्हणटा ना हांव येना तुवें वायट केलां हांव येना. मागीर परतून वत्ताय करता करतना सामुएल ताच्या सांगता गेलो म्हूण आसा. मोगाच्यानो परत एक संदेश आसा. जावं पुरो थोड्या संदर्भांनी कितें इल्लेशें बेजाराय पिरगजीच्या याजका लागीं या कोणा लागीं जाता तो राग देवा लागीं काडचो न्ही. गुरकाराचो राग देवा लागीं काडचो न्ही. वो गुरकार आसता म्हणसर हांव इगर्जी वचना ह्या इगर्जीक येना नो. उडास दवरा. सामुएल पयलें म्हणटा ना तुवें वायट केलाय हांव येना पूण उपरांत वेता. हर एका संगतींत एक संदेश आसा मोगाच्यानो. पूण कालें जालें सामुएल पयलें येना म्हूण गुंथाना ताणें ताच्या दगल्याचें पोंत धरून ओडलें तें पिंजलें. आनी आतां म्हणटा सामुएल म्हणटा आयच्या दिसा सर्वेस्परान तुजें राज तुजे कडचें पिंजून काडलां. देवान तुका राय म्हूण विचारलो कात्यांक सोदून तूं भोंवुल्लोय एक सादो मनीस देवान तुका राय म्हूण विंचलो तुवें देवाचें उतर पाळूनाय. तुजें राज सर्वेस्पर देव फाटीं काडटा आनी तुज्या प्रास बरो आसल्या शेजाऱ्याक दिता आनी दिला. मोगाच्यानो हांगा एक संदेश आसा. मुखार परतून पळोवया. उपरांत म्हणटा आगार थंयसर रायाक ताका हांगा हाडा आनी ताका थंय सोबत तें आसात. जशें तुजे तालवारीन रायाक सावलाक न्ही त्या विरोध पार्टीच्या रायाक जशें तुजे तालवारीन जायत्या स्त्रियांक भुरग्यां वीण केलें तशें तुजी आवय भुरग्यां वीण जातली. जायत्यांक जुशी मारल्या रायाकी त्या दिसा थंयसर जुशी मारलो आनी ताची आवय भुरगीं आवय जाली. मोगाच्यानो मालगड्यांची एक सांगणी आसा. माथ्याक वतुलें पांयांक देंवता. आनी तूं हाका व्हडली जानवाय गरज ना तें कळटा आमकां. पूण फाटल्या दिसांनी हांवें एक आयकलें पांयांक वतुलें माथ्याक सडटा खंय. गंभीर गजाल. माथ्याक वतुलें पांयांक देंवता मोगाच्यानो. पांयांक वतुलें माथ्याक सडटा. त्या जाग्याचेर म्हाका दिसता आमी कांय म्हयन्या गांठल्यान नियाळ करचें पडटलो. कालें तें हांवें पांयांक वतलां. हें खंयच्यान तूं म्हज्या माथ्याक सडटलें. सगळ्या जिवितांत कितें सगळें सड उणें जालां. पांयांक वतुलें आज न्ही फाल्यां तें माथ्याक सडटलें.
गंभीरायची गजाल म्हाका तातूंत कितलें चिंतूंक केलें म्हणना त्या एका शब्दांत तुमी आज घरा वचून चिंता. मोगाच्यानो, कोणाकच देव बाकी सोडिना, कोणाकच सोडिना. हर एकल्यान आपआपलें लेख दिवंक आसा. सावलाक तशें जालें, म्हाका तशें जावचें ना म्हूण चिंतात जाल्यार हांव आनी तुमी आज सूख करता. देखून आज घरा वचून परतून एक फावटी वेळ मेळटा जाल्यार सामुएलीचें पयलें पुस्तक 9 ते 15 म्हणसर वाचा. कांयलो वेळ उणो आसा तेंचे 15वो अध्याय वाचल्यार पुरो. पयलें पुस्तक सामुएलीचें 15वो अध्याय निरंतरी वाचा आनी कितें तुमकां सडीत जाणवाय आनीकी मेळटा तुमच्या भुरग्यांक विवरून सांगा. तांचें, आमचें आनी तुमचें जिवीत बरें जावं दी. जो कोण आपणाची साल समकोण सारकी करता ताका वा तिका सर्वेस्पोर देव बेसांव दिता. आमेन.